नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। खाती बदलून लोकसभा वेंचणुके पयली कोफू जावंक करचे न्हय, भाजपाच्या कोर ग्रुपाचो निर्णय। 2 वजनदार मंत्री शार नियोजना वेल्यान घोडे अडले, मोगो आमदारी मेळे मुख्यमंत्र्याक। मार्च म्हणल्यार प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार 83,000 रीण टेकता जीडीपीच्या 50%। केंद्राच्या रिपोर्टात गोंय एक्सपोज 3,500 कोटींची तफावत, खासा रिपोर्ट। येता ते अधिवेशनात एकूय प्रश्न कोंकणीत वा मराठीत ना। विधानसभेचे कामकाज चडशे चलता कोंकणीत, मात आमदारांक इंग्लिश लागीची, पळयात रिपोर्ट। मावळिंगेच्या जमनीचो वाद सोडोवंक पुलिसांनी आपयल्ल्या बसकेक वारसदारूच आयलो ना। वातावरण तापले, विक्रमराजे भोसले रावलो पुलीस स्टेशनार बसून। सरकाराच्या धोरणाप्रमाण डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी कसिनो मुक्त। मांडवींतल्यान सगळ्यात पयलो वतलो कसिनो कारावेला, निमणो वतलो कार्निवल। आणि राष्ट्रीय सर्तीत वांटो घेवंक दिना म्हणून 150 जुडोकांचो कांपाल इंडोर स्टेडियमार मोर्चो। संघटनेच्या अधिकाऱ्यांक घेराव, सर्तीत खेळूंक दितले संघटनेचे जुडोकांक उतर। आणि गोंयभर नवरात्रा सुरू, दसऱ्या मेरेन देवळांनी देव देवींचे मखरोत्सव। पळयात गोंयचे मखरोत्सव आणि नवरात्रा। खबर विस्तारान। मंत्र्यांची खाती बदलून लोकसभा वेंचणुके पयली कोफू जावंक करचे न्हय अशें भाजपाच्या कोर ग्रुपान थारायला। मुख्यमंत्री परिकार सोमारा कांय मंत्र्यांक नवी खाती दितलो म्हूण थारिल्ले। कांय जाणांची बदलपाचो आसा, मात सध्या नगर नियोजना सारकेल्या खात्यावेल्यान घोडे अडला। मंत्रिमंडळांतले 2 वजनदार मंत्री अमुकूच खाती जाय म्हूण बसल्यात। तांचे रुसवे फुगवे काडपाचे सध्या भाजपांत चल्ला। उतर मेळा मेरेन हे 2 मंत्री मुख्यमंत्र्याक मेळपाकूय तयार नात। आयतारा ह्या विशयावेल्यान मोगोचे तिगूय आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। बीजेपीच्या कोर ग्रुपाच्या दबावाक लागून मंत्र्यांचो खाते बदल आडकून उरला। खाते बदलाचो लोकसभा वेंचणुकांचेर परिणाम जावं येता, त्या खातीर खाते बदल करचो न्ही अशें भाजपाच्या कोर ग्रुपान थारायला। मात 1-2 ज्येश्ठ मंत्री आपल्याक जाय तीच खाती मागपाक लागिल्ल्यान खाती वांटपाचेर मुख्यमंत्री निर्णय घेवंक पावूंक ना। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण वरिष्ठ मंत्री नगर नियोजना सारकिल्लीं खाती मागपाक लागल्या। नगर आनी नियोजन सारकिल्लें खातें दिवपाक मुख्यमंत्र्यान साप्प न्हयकार दिला। प्रादेशीक आराखड्याचो प्रश्न सुटावो करिना तो मेरेन आपूण तें खातें आपल्या कडेन दवरपाचेर मुख्यमंत्री ठाम आसा। मुख्यमंत्री दिता ती खाती घेयात म्हूण दोनूय वरिष्ठ मंत्र्यांक समजावपाचो यत्न चालू आसा। मात हे दोनूय मंत्री मुख्यमंत्र्याक मेळपाकच तयार ना। जो मेरेन मुख्यमंत्री आश्वासन दिना तो मेरेन मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें ना अशी भुमिका ह्या 2 मंत्र्यांनी घेतल्या। इतल्या मजगतीं आयतारा मोगोचे 3 आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळून खाती वांटपाचेर चर्चा केली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मोगोच्या मुखेल कार्यकर्त्यांक महामंडळाचेर संचालक म्हूण नेमचे अशी मागणी मोगोन मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या। सोमारा मुख्यमंत्री मंत्र्यांक अतिरिक्त खातीं आनी खात्यांत फेरबदल करपाचो आशिल्लो। मुख्यमंत्री परिकारान सगळ्या मंत्र्यांक सोमारा परते मेळपाक आपयल्यात। तांणी दरेका मंत्र्याक तांकां जाय आशिल्लीं खंयची 2 खात्यांची नांवां दिवपाक लायल्यात। तातूंतले एक तरी खातें तांकां दिवपाचें उतर परिकारान दिलां। मात परिकाराच्या ह्या आश्वासनांक ते 2 वरिश्ठ मंत्री आयकतले काय ना तें सोमाराच कळटलें। मात ह्या सगळ्या भोवळांत खात्या भितर फेरबदल करपाचें तशेंच उरपाची शक्यताय न्हयकारू नजो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मार्च म्हणल्यार प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार 83,000 रीण आसतलें। गोंयचें रीण जीडीपीच्या 50%क तेंकलां। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान दिल्ल्या राज्याच्या रिपोर्टांत गोंय सरकार रिणाचेर एक्सपोज जाला। केंद्र दाखयता ते गोंयचे भौशीक रीण आनी गोंय सरकार दाखयता तातूंत 3,500 कोटींची तफावत आसा। सरकारान रीण आनी खर्चाची शिस्त मोडल्यार पगार घालपाक, कामां आनी बिलां हाडप फुडें नित्याचेंच जातलें। विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पळयात सरकारी तिजोरीचो पंचनामो। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचो रिपोर्ट मार्च 2013 मेरेन गोंयचें वट्ट भौशीक रीण 11,510 कोटी दाखयता। गोंय सरकारान अंदू 1400 कोटींची आर्थीक तूट दाखयल्या। सरकारान तातूंतले 1,000 कोटींचें जरी रीण काडलें तरी रिणाचो आंकडो येता तो मार्च म्हणल्यार 12,500 कोटीक तेंकतलो। म्हणजे 15 लाख गोंयकाराच्या माथ्यार दरेकी 83,000 रीण।
तातूंत वेगवेगळ्या आर्थीक संस्थांकडच्यान सरकारान येवजणी आनी प्रकल्पा खातीर घेतिल्ले रोख आनी हेर अंतर्गत रीण 7,260 कोटी. आतां केंद्राकडच्यान आयिल्लें रीण तशेंच पब्लीक अकाउंट धरून 4,250 कोटी. 7,260 कोटींचे अंतर्गत रीण मेळून वट्ट 11,500 कोटी. आतां गोंयचे बजेटांतली दाखयली पळयात. आर्थीक तुटीचे बाबतींत गोंयचे बजेट आनी रिझर्व्ह बँकेच्या आंकड्यांत मोठी तफावत आसता. प्रुडंट ही गजाल बजेट पंचनाम्यांत दर वर्सा दाखयता. 2013-14 म्हणल्यार चालू बजेटांत सरकारान मार्च 2013 मेरेन वट्ट भौशीक रीण दाखयलां 7,967 कोटी. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय म्हणटा 11,500 कोटी. 3,500 कोटींची तफावत. GPF सारकेले पब्लीक अकाउंटात येता ते पयशे सरकार नित्याच्या प्रशासकी खर्चाक मोडटात, मात रीण म्हूण दाखयना. हे लोकांचे पयशे लोकांक व्याजा सयत परत वचपाचे. हातूंतले केंद्राकडच्यान आयिल्ले 650 कोटी सोडल्यार लोकांकडच्यान आयिल्ले पब्लीक अकाउंटांतले रीण गोंय सरकार रीण म्हूण दाखयना. आतां GDP आनी रिणाच्या वजाचे प्रमाण पळयात. बजेटांत गोंयचो GDPचो अदमास केला 26,000 कोटी. राज्याचे रीण हे GDPच्या 30% वयर आसूं नजो, नाजाल्यार तें फारीक करपाचे तांकी भायर वता. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या GDP वाडपाचो सोडून पडटा. पूण सरकारी आंकड्या प्रमाण टक्केवाड जरी धरली तरी मार्च 2014 मेरेन गोंयचे रीण 12,500 कोटीक तेंकतले. GDP सादारण 28,000 कोटी धरल्यार रीण जाता GDPच्या 45%. राज्याचे तांकी परस 15% माय. रीण दाखयले ना म्हूण परिस्थिती लिपून उरना. FRBM नेमा प्रमाण आर्थीक तूट GDPच्या 5% मेरेन मर्यादीत दिसची म्हूण सगळे रीण बजेटात दाखयना. सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराची आर्थिक परिस्थिती हालिल्ल्यान रिझर्व्ह बँके प्रमाण केंद्रीय अर्थ मंत्रालय राज्याच्या रिणाचो हिशोब दवरपाक लागला. गोंयाक रीण आनी खर्चाचे बाबतींत शिस्त पाळप चुकना, नाजाल्यार कर्मचाऱ्यांचो पगार घालपाक कामां आनी बिलां आडावन दवरप सदाचें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय विधानसभेचे कामकाज चडशें कोंकणीन चलता खरें, मात येता त्या शियाळी अधिवेशनात कोंकणी वा मराठीन एकूय तारांकीत वा अतारांकीत प्रस्न आसचो ना. एकाय आमदारान देशी भाशेत प्रस्न विचारिल्लो ना. सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघाक देशी भाशेत प्रस्न विचारपाची संवय आशिल्ली, मात ताणें हे फावट एकूय प्रस्न विचारिल्लो ना. पळयात गोंय विधानसभेतलो विरोधाभास. सभापतीक राजभास जाय आसली तरी आमदारांक इंग्लिशीची चड संवय. पळयात रिपोर्ट. बुधवारच्यान सुरू जावपी गोंय विधानसभा अधिवेशना खातीर वट्ट 1,088 प्रश्न आयल्यात. 442 तारांकीत जाल्यार 646 अतारांकीत आसात. 6 दीस चलपी ह्या अधिवेशनात 5 सरकारी बिलां आनी विरोधी पक्षाचे मुखेली प्रतापसिंग राणेचे खाजगी बील येवपाचे आसा. 22 आमदारांनी हे प्रश्न विचारल्यात अशें विधानसभा सचिव NB सुबेदारान सांगलें. चडशे क्वेश्चन चडशे आलेच रिजनल आतांश मनसरात, जेनिफर मनसरात, विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आणि रोहन खंवटे यांनी चड क्वेश्चन जवळ जवळ सारकीच अशी चडशी विचारलेली आसा. अजापाची गजाल म्हणल्यार हे फावटी एकाय आमदारान मराठी वा कोंकणीत प्रश्न विचारूंक ना. मराठी कोंकणी एक फावट एकूय क्वेश्चन येवना. कित्या खातीर म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मेंबर विष्णू वाघ तो चडशी मराठी कोंकणी दितालो. ह्या फावट तेणी एकूय क्वेश्चन विचारूंक ना, नाल्यार त्याच्या हातींतसून तरी कोंकणी मराठी क्वेश्चन येताली. ती ह्या फावट एकूय क्वेश्चन मराठी हितून ना, मराठी कोंकणी. पण मराठी कोंकणी एकूय प्रश्न ना, कोणीच घालूंक ना. मराठींतल्यान किंवा कोंकणींतल्यान प्रश्न फकत विष्णू वाघ विचारतालो. आतां विष्णू वाघ जर घालना जाल्यार बाकीचे कोण घालतले. ह्या विधानसभा अधिवेशनात कागदाचो वापर सामको कमी जातलो. आमी ट्रायल बेजीस करता. फुडें 2-3 सेशनां येतली तेन्ना आमी टोटल पेपरलेस करतले. सध्या आमी एक्सपेरिमेंटल करता, पण दोनूय आसतले आमचे, पेपरलेस आनी वीथ पेपर. ट्रेनींग बी दिवचें पडटा आमदारांक बी. ते ट्रेनींग घेवपाचें आसा. थोड्या आमदारांक दाखयलां, थोडे आमदार येवपाचे आहा, म्हणजे थोडे ताका टायम लागतलो. थोड्या काळांतल्यान ते जातले. हय, एसेंब्लीनूच आमी दितले ट्रेनींग. चालू आसा तो प्रोसेस. भाजप मोगो युतीचे सरकार आयल्या उपरांत विधानसभेचे काम कोंकणीत चलोवपाची पद्दत सभापतीन चालू केल्या. मात ह्या अधिवेशनात प्रादेशीक भाशांनी एकूय प्रश्न ना. सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघ चड करून मराठी वा कोंकणीत प्रश्न विचारतालो. ह्या अधिवेशनात तांणी मराठी वा कोंकणी भाशेंतल्यान एकूय प्रश्न विचारूंक ना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार चेतन गवस.
म्हावळिंगेच्या जमनीचो वाद सोडोवपा खातीर पुलिसांनी गांवांत आपयल्या बसकेक जमनीचो वारसदारूच येवंक नाशिल्ल्यान आयतारा गांवांतलें वातावरण बरेंच तापलें. गांवांत आपयल्या बसकेक जिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय नाशिल्ल्यान आपूण बसकेक वचूंक ना अशें दिवचले पुलीस स्टेशनार येवन राविल्ल्या विक्रमराजे भोसलेन सांगलें. हो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार गांवांत कितेंय घडूं येता अशी शिटकावणी म्हावळिंगेच्या लोकांनी दिल्या. दिवचल तालुक्यांतल्या म्हावळिंगे गांवांतल्या सर्गेस्त बाबा राणेच्या जमनीचो वाद फाटली कितलीशींच वर्सां चालू आसा. हो वाद मिटोवपा खातीर आयतारा म्हावळिंगे देवळांत पुलिसांनी भाटकार आनी लोकांची बसका आपयल्ली. ह्या बसकेक जमीनदाराचो वारसदार येवंक नाशिल्ल्यान लोक बरेच चाळवले. हो प्रश्न मिटलो ना जाल्यार गांवांत कितेंय घडूं येता अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. म्हावळिंगे गांवांतल्या ह्या वादग्रस्त जमनीचो वारसदार सकाळच्यान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हजर आसलो. ह्या बसकेक जिल्लोधिकाऱ्याची मान्यताय नाशिल्ल्यान आपूण बसकेक वचूंक ना अशें विक्रमराजे भोसलेन सांगलें. दिवचलच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब. गोंय सरकाराच्या धोरणा प्रमाण डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी कसिनो मुक्त जातली. कसिनो कार्निवालाचे लायसन्स सगळ्यात निमणे 24 डिसेंबर 2015 सोंपता. सरकाराच्या धोरणा प्रमाण कसिनो चालू दवरपाक जाय जाल्यार ते मांडवीच्या भायर दर्यांत व्हरचे पडटले. मांडवींतल्यान पयलो कसिनो वतलो तो कसिनो कारावेला. डिसेंबर 2014 ताका मांडवी सोडची पडटली. सगळ्यात निमणो वतलो तो कसिनो कार्निवल. पळयात रिपोर्ट. 13 ऑगस्ट 2013 दिसा मंत्रिमंडळान कसिनो विशीं धोरणाक मान्यताय दिल्ली. धोरणा प्रमाण कसिनोक मांडवींतल्यान भायर वचचें पडटलें. जे कसिनोचे लायसन 31 मार्च 2014 पयलीं सोंपता तांकां आनीक 2 वर्सां लायसन वाडोवन मेळटलें. तो मेरेन तांणी मांडवींतल्यान भायर वचपाची तयारी करची पडटली. आनी ज्या कसिनोचें लायसन 31 मार्च 2014 उपरांत सोंपता तांचें लायसन मांडवींत चलोवंक रिन्यू जावचें ना. आतां पळयात खंयचो कसिनो कितलो तेंप मांडवींत उरता तो. कसिनो कारावेला लायसन सोंपता 2 डिसेंबर 2014. वाडीव वेळ मांडवींत चलोवंक रिन्युअल ना. डेल्टीन रॉयल लायसन सोंपता 29 ऑगस्ट 2013. वाडीव वेळ 29 ऑगस्ट 2015. कसिनो प्रायड लायसन सोंपता 13 सप्टेंबर 2013. वाडीव वेळ 13 सप्टेंबर 2015. डेल्टीन जर्क कसिनो रॉयल लायसन सोंपता 24 ऑक्टोबर 2013. वाडीव वेळ 24 ऑक्टोबर 2015. कसिनो कार्निवाल लायसन सोंपता 4 डिसेंबर 2013. वाडीव वेळ 4 डिसेंबर 2015. दर वर्साक कसिनो 6.5 कोटी लायसन फी भरता. गोंयांत 5 कसिनोक लायसन दिल्यात. ताचेर सरकार वर्साक 32.5 कोटी जोडटा. त्या भायर एंट्री फी, मनोरंजन टॅक्स आनी हेर चार्जीस वेगळे आसतात. मांडवींतल्यान भायर काडले की कितले कसिनो उरतले आनी कितले आपली बिडकी कवटले ते तेन्नाच कळपाचें. पणजेच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.